हांव पत्की सुपदीदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बेगीन सदांच सोमकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Sumia kakrut कर, Sumia kakrut कर, Krishna kakrut कर, Krishna kakrut कर, Sumia kakrut कर, Sumia kakrut कर. प्रार्थया. सर्पदिदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तू आमच्या स्वतंत्रायचो आनी आमच्या तारणाचो धनी. तुज्या पुतान विखरायलेल्या रक्तान दयाळेन तुवें आमकां सोडयलें. तुजे कडचें घेतिल्लें नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी पावल पिसिदियाच्या अंत्योका शारांत पावतास तांच्या सिनोगोग सभेंत उबो रावन म्हणालो, म्हज्या भावानो, अब्रामाच्या संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतले न्हू. वो बाच्यावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. पूण जेरुजालेमाचे निवासी आनी तांचे अधिकारी जेजूक वळखले नात. तशेंच एक सब्बता दिसा आमी वाचता ती प्रवाद्याची उतरां समजून घेनासतना तांकां मरणाचें फर्माण दिवंक कसलेंच कारण तांकां मेळ्ळें ना. जाल्यार ताका जीवशी मारिजे म्हणून पिलाता लागीं ते मागे लागले. अशें ताचे विशयांत पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तें सकड ताका तांणी कर जातास कुर्सा वयलो ताका तांणी देंवयलो आनी एक समाधेंत दवरलो. पूण देवान ताका मेल्लांतलो जिवांत उठयलो आनी ताचो सांगात धरून गलिलिया तावन जेरुजालेमाक आयिल्ल्यांनी साबार दीस पर्यंत ताका पळयलो. तेच आतां आमचे परजेक ताचे विशयांत साक्ष दितात. आतां ही बरी खबर आमी तुमकां हाडून आयल्या. देवान आमच्या पुर्वजांक केल्ली ती बसावणी जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवांत उठोवन आपले संतती खातीर म्हणजे आमचे खातीर पूर्ण केली. जशें बरोवन आसा दुसऱ्या किर्तनांत, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जनीत केला. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. श्लोक. तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला.
तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला हांवेंच म्हज्या रायाक विंचून सियोन म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला सरेस्वराचे फर्माण हांव परगडतलो तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला अशें म्हणून सरेस्वरान म्हाका म्हळां तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला फकत माग आनी हांव सोर जाणांक तुजें दायज म्हूण दितलो सेकांड सेक सगळी प्रितम तुज्या हातीन करतलो लोंगटाच्या राजदांड्यान तांचे त्राण तूं मोडतलोय मातयेच्या मडके बरी तूं तांकां पूड करतलोय तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला आनी आतां तुमी रायानो शाणे जाया तुमी प्रितमेच्या आधिपतीनो सत्रायण चला सरेस्वराचे बेबिरान धरा तरतरणू ताच्या पांयां पडा तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका साक्ष दिला हंस वाट हंस सत आणि हंस जिवीत म्हणटा सोमी मुझे पारीत मुझे मरीपात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापाशी वचोंक जायना Servis por तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया त्यावेळी जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा मुजेर विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सुवें आपोवन व्हरतलो हांव वेतां थंय वेची वाट तुमी जाणात तोमास तोळ म्हणालो सोम्या तूं खंय वेताय तें आमी नेणाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशेन वचूंक जायना देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आयच्या वांजेलांत जेजू ताच्या शिसांक आनी जुदेवांक 3 सतां कडीत करता पयले तो सांगता तो जावन आसा वाट तो जावन आसा सत आनी तो जावन आसा जिवीत वाट थॉमसान जेजू कडेन विचारलें वी डू नॉट नो वेर यू आर गोईंग हाऊ डू वी नो द वे तूं खंय येताय म्हणून आमी नेनाव
पूण वाट कशी आमकां कळची, सर्गींची वाट कसली जावन आसा, जुदेवा प्रमाणे तांच्या शिकवणे प्रमाणे सर्गींची वाट अंतू आटापन आसा. 10 उपदेश पाळचे आनी 6 जुदेवांची नियमां तांची तांणी शिकोवची ती शिकोवन ती पयल्या बायबलाच्या 5 बुकांनी बरोवन आसा ती पाळची. त्या शिवाय सोडणे 1000 रुली आनी नियमां तांकां आसली. कोण ती बऱ्या तरान पाळतात गे खंडीत जावन ती सगार वेतात, तसली तांची शिकवण जावन आसली. आनी जेजू तांकां सांगता इतलें बरें करचें गरज ना, मस्त काम तें सभा संगतींनी आमी सुकोवन पडटा. देखून खाली तुमी 2 उपदेश पाळल्यार पुरो. सगळे तुज्या काळजान मोनान आनीक सक्तीन एका देवाचो तूं मोग कर आनी कसो तूं तुज्या पेल्याचो तुजो मोग करताय गे तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर. म्हळ्यार 3 तरेचे मोग, देवाचो मोग, आपणाचोच मोग आनी पेल्याचो मोग. पेल्याचो मोग कसो तूं तुजो मोग करताय गे, कितें तूं हेरां जावन आशेताय गे तें तुज्या जिवितांत तूं दुसऱ्यांक कर. अंतू सगळें आटापून आसा, सगळें सत जेजूची सगळी शिकवण अंतो आटापून आसा आनी ती जावन आसा वाट सर्गींच्या राजाची. आनी दुसरें हांव जावन आसा सत. कसलें जावन आसा सत? पिलातान विचारल्या वेळार तूं निजाकी देवाचो पूत सोडून गे, आनी तांणी सांगलें तूं तें सांगताय. म्हळ्यार आपण निजाकी वय तो जावन आसा सोडूनदार म्हण, तें जावन आसा सत. पूण सत कसलें? सर्गींच्या राजाक बेचें जुदेवां पैकी 2 पंगड आसले, फारिजेव आनीक सादुसेव. फारिजेव आनी एक जिवीत आसा तें कसलें तूं निजाकी खंय येताय तांकां कळीत नासलें. पूण आनी एक जिवीत आसा म्हूण ते शिकयताले, ते पातयेताले. पूण सादुसेव सांगताले ना, ह्या संवसारी जिवितांत कितल्या कुशलायेन तुका जिवंक जाता तें जिये, उपरांत कितें जाता आमी नेनाव, आनीक जिवीत आसाच म्हूण आमी खंडीत जावन नेनाव, असलें चिंतप तांकां आसलें. हांकां तो सांगता निजाकी आनी एक जिवीत आसा तें जावन आसा ससन जिवीत. ताणें शिकयलें मात न्ही, जुदेवांक ताणें सांगलें मात न्ही, ताच्या जिवितांत ताणें दाखोवन दिलें. त्या गांक ताणें मेल्ल्यान जावन उठयलें. लाजरासाक, जायराच्या दुवेक आनी तशेंच एका विधव स्त्रियेच्या एकल्याच पुताक नाईम म्हणले कडेन पेटेन जावन ताणें उठयलें. मरणाच्या पेटेन जावन ताणें उठयलें. मात्र न्ही, तोच तिसऱ्या दिसा जिवान जालो आनी सबारांक तो भेटलो. आपणाची वळख ताणें दाखोवन दिली आनी उपरांत तो सर्गा सोडून गेलो. तर हें जावन आसा सत. हर एका मनशाक एक दीस ससन जिविताक वचूंक साध्य जाता. आनी तिसरें जावन आसा जिवीत. कितें जावन आसा जिवीत? जायते बटी आमी संवसारी जिवीत आमी सत्ता आसतना हेंच जिवीत म्हण आमी चिंता. कितलें आमी वावरता कुटुंबा खातीर, भुरग्यां बाळां खातीर आस्त बोदीक करून दवरचें आनी मरतना आमी वर्तावंगी ना, कांयच बरना. आमचो हुद्दो, आमची वडविकाय, आमचे पयशे कांयच आमी व्हरना, पुरा सांडून मेता. जिवीत आमच्या संवसारा ह्या संवसारान जावन आसा एक पयन आनी निमाणे आमी वच जाय. हर एकल्यांनी भुरग्यांनी व्हडांनी ह्या दिसांनी आमी आयकता सबार भुरगीं तरणाटी मरतात, प्रायवंत खंडीत जावन मरतात. पूण आमकां दिश्टी पडचें हें पिंतुरियन जावन आसा. आमी सकड पळयनारी ह्या संवसारांत एक दीस आमकां आमच्या बापाच्या घरा वचूंक आसा. तें जावन आसा जिवीत. देखून न्हयच कुडीच्या गरजां खातीर आमी वावरचें, आत्मीक गरजां खातीर आमी वावरना.
आमचो संबंध देवा कडेन घट करचो, ताचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवचे आनी ह्या वरवीं ह्या संवसारांत शांती समाधान जोडून जिवचे. तसो जेजू आमकां समेस्तांक ताच्या कृपेन बेसावांनी बरोवन दी. आमेन. Bapa ho forvaraso Gud amcha moldaso Kaltya kalsan Vortya moga Tukami betonso Kirkor amche जीवन Tuka beton ditau Sevecia spirita Amca bermurmatau Bapa amca partai Devi tu ce besau Turpe amcare tu Balcea tu ce misau म्हज्या भाऊ बहिणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर्वपदरा देव बापाक मानता तसले जामन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नगे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुझ्या कुटुंबाचे बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फाव केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी ससनाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काजा उबारोया. आमिती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासोया. वैश आमी करून फावो. सर्वेस्परा पुबीत बापा, सर कडी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो निती सनेमच्या फायद्याचो, पूण अधिक करून ह्या उत्तम कालार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकांनी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बाली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपनकायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका नव्यान दिन वसलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोद समर्पवची. त्याच बरी जवान जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सस्ती कराराची रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशा बसोत ते रावतले हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्तस गण पगटोया. Gesù, तुझे आम्ही समर्पता, तुझे पुन्हा जीवन आम्ही बदलता, तुझ्या येण्या सोन्या येशू आम्ही बापा जेजूच्या मरणासानी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवान बापा पिटर पाल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती भगिवन सुजे तिचो पती भगिवन दमदुता अविलाची सांत तेरेस कुर्सोसो सांसू हांव जेजूचे ल्हान फूल तेरेस आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सपद्वेदा बापा सबंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनरेचे आज्ञा मनान धरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणे परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशेनात रयतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कृतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन तांबडी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भोंवताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय रजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर.
देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. सुम्या हातून भितरूनचे भाग म्हाका फोवना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Usaw nasa'y uswan, kalong puistang dauso, mornang kalong liurang, amarcibit lagonso, uswan fangkay, cibit laboy, sergini wasat paway. Uswar fangkay, civit laboy, sergini wasat paway. Jesu tuye kalsa, tuye, bidar korun tuye, tuche somoraya. Tu karaku rauliau lagi tu lagi tu प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, दयाळायन तुवें आमची सोडून केली, तर दयाळायन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कस्ता मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवीदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. Jesucia matkian amka saduraka vernitau Jesu
देवकाळसा वर्णिता जेसूच्या देवकाळसा मोगाळ पुत्रा सोवे आमवर मोर्या आशीर्वादी आमकां बगन कुर्साच्या कृपेनेवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.